नमस्कार गोंयकारांनो, आयज आमी एक पिसफूल प्रोटेस्ट हांगा करपाक फुडें सरलात। कित्याक लोलये कम्युनिटी हो आमचो पठार आसा जावं बाकीचे पठार आसा ते काडून एक लिजाचेर दिवपाक हें केला। फिल्म सिटी जावं ती एक हायब्रीड एनर्जी पार्क ताका दिवपाक लागून ते फुडें सरलात। सो ह्या कम्युनिटी मेंबरा भितरूच थोडे अपोज आहा, सो तांकां सपोर्ट म्हण गांवकार आमचे बरो आसात म्हूण आमी हांगा तांकां एक सायलेंट प्रोटेस्ट करपाक उबे रावला। सो आयज आमची एक बारीकशा उलयाक इतले लोक हांगा जमा जाले ते हेजे वयल्यान दिसून येता की हो प्रोजेक्ट जावं हे पठार ह्या पठाराचे प्रोजेक्ट कोणाकूच जाल्ले नाकात। सो ही एक क्लियर मेसेज गव्हर्मेंटाक वता आनी हांगच्या आमदाराक वता। हे पठार जर अशें करून गव्हर्मेंटाचे हातीक दिले जाल्यार आख्खे गांव नश्ट जातलो। सो तेजे खातीर प्रत्येक आमच्या गांवकाराक खबर आसा की तेजी महत्व कितें तें। सो ताका लागून आयज हो सायलेंट प्रोटेस्ट। नमस्कार, सॅम नायक फ्रॉम रेव्होल्युशनरी गोवन। एक्चुली सांगपाची सादी गजाल, फिल्म सिटी खातीर एक 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर बीन जमीन दिवप ही फक्त स्कॅम। सांगपाची सादी गजाल, स्टुडिओ भितर एक साधारण एक 100 स्क्वेअर मिटर 200 स्क्वेअर मिटरच्या स्टुडिओ भितर खंयच्याय व्हडली खंयची हेजी सिटींतली खंयच्याय हेजी हे करपाक स्टुडिओ भितर हे तयार करपा जाता तो हे गेटअप। पूण तरी आसतना आमच्या गव्हर्मेंटाक कुमुलदादीच्या सपोर्टान ही जमीन तेंच्या हाताक घेतली जाय, जी कुमुलदादीची म्हटल्यारच हांच्या लोकल्सांची जमीन। ही जेन्ना लोकल्साची जमीन आसा आनी जर कुमुलदाद जर तांकां दिता जाल्यार लोकल्साक खंय दवरला तेमी। हांव म्हज्या गांवचो, म्हजो ओपोज आसा, पूण म्हजे थंय कितले कन्सिडर जातले? आय एम द वोटर फ्रॉम दीस पंचायत। म्हजो ओपोज कितलो कन्सिडर जातलो? म्हजे थंय काजू आसात, आमी थंय ल्हानपणा आमची थंय शेतां धरिल्ली, आमची गोरवां धरिल्ली, आमची सगळी थंय आशिल्ली। असल्या परिस्थितींत जर आतां 2.5 लाख 250 हेक्टर जर तुगेली जमीन जर दिली वता जाल्यार गांवाक वयर दवरतले कितें तुमी? आनी खुबशे इशू आसात सद्याच्या परिस्थितीत। गार्बेज धरिल्ले, उदक धरिल्ले, 1-2 इशू न्ही, खुबशे इशू आसात ते ह्या पंचायतीच्यान सॉल्व करपा येनात। हांगा म्हणटाली ती बेकारी 2 ते 5% आसतली आनी 10-15 हजार 20 हजार एम्प्लॉईज रेडी करून खंयची गाडयान भरपाची आहा हे गांवाक? म्हणजे ही एक वेगळी कॉन्स्टिट्युएन्सी करपाची प्लॅन आसा काय कितें? हे सगळे क्वेश्चन आहात। ते सगळ्या क्वेश्चनाक गोंयकारान कान ओपन करून आयकुपा जाय आनी तेंचो आन्सर गव्हर्मेंटा कडेन विचारपा जाय की खरेंच जेन्ना एक ल्हानशा स्टुडिओ भितर जर एक खंयचोय जर एक हेका फिल्म सिटीचो जर हे घेवपा जाता शॉट घेवपा जाता जाल्यार इतली व्हडली जमीन दिवन आमची कुमुलदाद आनी आमचो गव्हर्मेंट कितें दाखोवपाक सोदता हें आमकां आन्सर दियात। थँक्यू सो मच। नमस्कार, आमी हांगा आसात आतां लोलये देवळा कडेन, केशव देवळा कडेन आसात। आनीक हांगा एक कुमुलदादीची हांगा एक आतां हेजी फिल्म सिटी लागून परमिशन दिवपाची वा ना हेका लागून एक मिटींग चालू आसा। आनी त्या मिटिंगेक लागून काही आमची फूल पंचायत एरियेचे जितले लोक डिफरंट वार्डांतले लोक हांगा एक पिसफूल प्रोटेस्ट घेवन आयलात हे दाखोवपा लागून की आमचो ह्या गोष्टीक फूल ओपोज आसा। आनी काही कुमुलदादीच्या भितरी ओपोज करपी आसात जे ते भितर गेल्ले आहा ऑलरेडी। तेन्ना काही क्वेश्चन गांवची लोकांक गांवची भयण्याक आमी विचारतात की तांकां कितें दिसता की ही फिल्म सिटी नाका हेजे बाबतींत।
बट तुका कितें दिसता की ही फिल्म सिटी बाबतीत तुजे कितें एक्सपिरियन्स? आमगे पुर्वजांनी हे प्लॅटो हे वयली जमीन राखून दवरलेली जावं कमलदादी म्हणटा आमी प्लॅटो राखून दवरलेली. हो टायम येवन नजो की हे फिल्म सिटी आनी कसली सिटी असली वायट ते कारणांक ते आमी प्लॅटो तेमगे आमगे पुर्वजांनी राखून दवरून आसली ती आमकां नाका म्हूण आमी उबे आहाय सगलो. थोडे कडेन आमकां आनी कसल्या कारणां येयल ना पूण एवरीबडी मोस्ट ऑफ द म्हाका दिसता 100%तले 70+ हिंगा लोकांक हे प्लॅटो नाका. प्लॅटोचेर हे ही फिल्म सिटी नाका. कसले वायट आसलो ते नाका आमगे प्लॅटोचेर. कित्याक आमगे झाडां थिंगा रानां आहाय वखदां थिंगा सगळी वाठार आसा चड वखदाचो. रानांतली झाडां रानांतली जनवरां खंय वयतलीं जरी तर हे प्लॅटो ह्या भाशेन तुमी काबार केल्यार उदक खंयचें मेळटा आमकां. वयरचो प्लॅटो आसल्यान आमकां हें उदक आमकां मेळटा साल्वार जाता. जाल्यार ह्या भाशेन आमी अशें करून वायट डेव्हलपमेंटाक असली पाड सिटी बिटी केल्यार जाल्यार आमी करप कितें? आमकां नाका ही असली सिटी आनी असली डेव्हलपमेंट आमकां नाका. जे गांवां खरें जाय तेंच करूं जाता थिंगा नाका जाल्यार आमकां नाका. आयज ते थिंगा प्लॅटोचेर येता हळू हळू मागीर गांवां येतले मागीर आमी खंय वचपा रे बाबा? आमगे जनवर खंय वचपाचें हालो ती मान उडयली रानांतली वाघ आतां थंय गांवां येवंक लागले मागीर कितें करपाचें तांकां? मागीर झाडां आसलो ती ह्या भाशेन कितली वखदां जीं आसाय ती त्या रानांनी आसाय जाल्यार ह्या भाशेन ती मान उडयल्यार 1 सेकंड लागना मान उडोवंक पूण वर्सां पिणकां काबार जाले ही झाडां व्हड जावपाक आनी जनवरां जगपाक थिंगा. जाल्यार आमकां ही फिल्म सिटी नाका. कोणाकूच आमकां आमगे हांव जाल्यार आमी सगळीं ओपोज करता. हय तुमकां सगळ्यांक नाका म्हणून आयज तुमी सगळे जाण येयल्ले आसात. आनी कोण सो सांगपाचें मेन म्हणल्यार हांगा एक्चुली हो पिसफूल प्रोटेस्ट आसा हो. हांगा कोणा हार्म करपाचें वा इवन वी आर स्लोगन म्हणजे हांगा काय करचें ना कोणा ओपोजा लागून. फक्त सांगपाचें आसा की ह्या कुमुलदादीच्या कमिटी मेंबरांक आनी प्लस एक गांवचे लोक हेका सांगपाचें आसा की आमकां हांगा एक पिसफूल प्रोटेस्ट करून दाखोवपाक जाय की आमकां हांगा फिल्म सिटीक नाका. थँक्यू. कोण उलोवपा बायट तुका सांग तूं आतां हांगा येयला फिल्म सिटी येता तेजे 2 उतरां सांग आमकां.
मिल्ली सगळ्यांक वेलकम म्हाका कांय म्हणपा ना, कारण हांगा कांय लिडरशीप ना. सगळे जाण आमी ह्या गांवचे लोक ही जी फिल्म सिटी किंवा जे प्रोजेक्ट येता ताका अपोज करपा खातीर म्हण आज जमले आमी. इतली दीस जाले की आमी ज्या तरेन बाबा पत्रव्यवहार किंवा पेपर वर्क करपा जाय आशिल्लें, खंय खंय निवेदन दिवपा जाय आशिल्लें, पंचायत आसूं, चीफ मिनिस्टर आसूं किंवा कलेक्टर, सगळ्या खंय खंय दिवपा जाय थंय आमी रिसर्च दिल्ले आसा. तरी आसतना खंय तरी कोमुनदाद मुखार सरता की हांगची जमीन दिवपा खातीर. फक्त आमी थँक्स कोणाक म्हणपा जाय की कोमुनदादींतल्याच कितल्याशा मेंबरांनी ही फिल्म सिटी हांगा नाका किंवा हे प्रोजेक्ट हांगा नाका म्हणून आमकां सपोर्ट केल्लो आसा. हाचे खातीर आमी सगळे गांवच्या लोकांनी तांकां खरें म्हणल्यार थँक्स म्हणपा जाय. सादी एक गजाल सांगपा म्हणल्यार 1-2 वर्सां फाटीं पूनम पांडे म्हणटा ती आनी एक बॉम्बे म्हणजे हॉलिवूड काय बॉलिवूड कोण हिरोज आसा ते थंय चापोली डॅमाचेर कपडे घालनासतना धांवल्यान ताणें एक शुटींग केलें आनी तो व्हिडिओ व्हायरल जालो. आनी ताजे नंतर काणकोणकारांनी पुलीस स्टेशनाचेर असो मोर्चा व्हरून आनी हें तांचेर केस रजिस्टर करपा लायली. आनी प्रॉब्लेम आमकां कसो जालो सद्या की आमी केन्ना एक पासय मारया किंवा हें मारया म्हण त्या चापोली डॅमार भोंवपा वता तें आमकां त्या दिसान बंद केलें गव्हर्मेंटान. मेळ हाजें आमी एक हें सादें एग्जाम्पल, आज पर्यंत 2 वर्सां जाले अजून तो चापोली डॅम लोकांक वचून भोंवपा खातीर तांणी ओपन केल्लें ना. ती शुटींग काडून घेवन तो व्हायरल जावन 3 लाखांनी आनी कोट्यांनी जोड गेली. खरेली सेम स्थिती ह्याय बी प्लॅटूचेर जातली आतां. कारण तुमी आज एक फेसबूक किंवा कितें ओपन केलें जाल्यार बाबा भुरग्यां मुखार आज भुरग्यांक आतां मोबायल दिवपाक, इंटरनेट आसा तो दिवपाक आमकां सगळ्या लोकांक भंय दिसता. कारण ताचेर सगळें येता, कितें येना म्हणी तें ना, वायट दिसता. खंय तरी आमी एक पिक्चर पळोवपा खातीर पयलीं थिएटरांत वता म्हणल्यार भुरग्यांक घेवन वचपाक शकना, कारण त्या पिक्चरांकय बी इतली वल्गर किंवा हें येता. मेळ कितलेशे जाण लोक म्हणटात की फिल्म सिटी हाजो दुसरो अर्थ म्हणल्यार प्रॉस्टिट्यूशन बिजनेस म्हणपाक वायट दिसता. थोडे जाण बरे कलाकारय बी तातूंत आसा तांकां हांव सॉरी म्हणटा. पूण हें सगळें आमकां आज पळोवपाक मेळटा. ही जाली भायली गजाल. गांवची गजाल आज अशी आसा की आजसानच म्हाका दिसता हांव पयर डापटां कोणागेर एक ल्हानशें डेकोरेशन करपाक गेल्लो. पळय जाल्यार तांणी कोण प्रसन्न म्हणटा ताका माड्डी तळपार खंय तरी फोन केला आनी आपल्याक उदक जाय म्हण सांगता म्हणटा. हांवें ताका विचारलें अरे उदक जाय म्हणल्यार तुका आतां पयर पावस पडलो मरे, आतां तुका उदक घेवचें पडटा. तो म्हणटा की आमकां दिसा 1 तासभर किंवा पाऊण तास उदक येता, तें उदक जे गरजे पुरती आमकां आसा तितल्या पुरती पावता, बाकी उदक पावना. अशें कितें प्रोग्राम उरलो किंवा सादें घर धुयता म्हणलें जाल्यार सुद्दां
विकती उदक हाडणं म्हणच्या लागले हें सगळें करचें पडटा. मेन चापोली डॅम आसा, त्या चापोली 2 डॅम आसा हांगा, पूण एक डॅम परव्यां बांदलो तो कितलीं वर्सां जालीं, पूण त्या डॅमाचें उदक कित्या खातीर अजून लोकांक सप्लाय करपाक दिना गव्हर्मेंट हें कोणाक खबर ना. खंय तरी त्या टॅक्निकल गोश्टी खातीर तो अण्ण पडी आसा. आनी चापोली डॅम आसा ताचेर ना म्हणल्यार काणकोण तालुक्यांतले 50% वयर लोक अवलंबून आसात. आनीक कितल्याशा जाग्यार उदकाक गरज आसून सुद्दां ताजी पायपलायन पावना, पूण आनी ताजी अजून सप्लाय बी पावल ना. एखादी त्या चापोली डॅमातलें उदक सगळ्या पावपा सारकी स्थिती ना काय कितें ना ती म्हाका खबर ना. पूण हांगा उदकाची चणचणी सगळ्यांक भासता. बरें ते म्हणटा कितें आमी गांवच्या लोकांक रोजगार मेळपा खातीर आमी हें करता म्हण. पयरोच सभापती खंयचे तरी गोश्टीचेर उलयतना आमगे आमदार तो सांगतालो की काय म्हणल्यार आमगे काणकोण इंडस्ट्रियल इस्टेट येदी व्हडली आसा ती मरणा अवस्थेत आसा म्हण. आतां तो सत्तेर आसा आनी तोच आमकां सांगता की काय म्हणल्यार ती मरणा अवस्थेत आसा म्हण. बाबा ती मरणा अवस्थेत पावयली कोणें? किंवा बाबा थंय इतले लोक वचून आमी आतां ल्हान आसतना कॉलेजीक वता तेन्ना पळयताले की काय म्हणल्यार थंय बसी ना म्हणल्यार 5,000 लोक उबी उरताले किंवा कोण गाडी घेवन वतालो. इतली व्हडली थंय त्यो सगळ्यो फॅक्टरी चलताल्यो. त्यो कित्याक बंद पडल्यो? त्यो आमी बाबा परत कित्याक चालू करची न्ही? हाजेर गव्हर्मेंट कांय विचार करना. आनी थंय पळयत जाल्यार त्यो शेडी पळय तेन्ना कोणें पळय अवघ्या थोड्याशा किमतीन घेतिल्ल्यो ते आज लाखांनी कोट्यांनी दुसऱ्या विकतात, तो आनी कोण दुसऱ्या विकतात आनी ते लोक गब्बर जावन विकतात. एक्चुअल त्यो इंडस्ट्रियलिस्टेतली शेडी फक्त त्या कोण इंडस्ट्रियलिस्ट आसा तांकां थंय धंदो करपा खातीर आनी गांवची सगळीं लोकां ह्या काणकोण तालुक्यांत सगळ्या लोकांक रोजगार मेळोवपा खातीर म्हण दिल्ल्यो. आनी खरेलो थंय रोजगार सगळ्या लोकांक मेळिल्लो. पूण आज थंय स्थिती पळोवपाक वचत जाल्यार थंय म्हाका दिसता 5% सुद्दां फॅक्टरी चलना. आनी हाका एक कारण अशें आसा की त्या फॅक्टरींनी सारकी उदकां सप्लाय मेळना आनीक लायटीची सप्लाय सारकी मेळना. म्हळ्यार एक फॅक्टरीन जर एक 50 लोक कामां येतात आनी सडनली लायट गेली आनी एक जर तासभर जर लायट आयली ना तशें जाल्यार त्या पात्रांवाक त्या 50 जाणां पगार दिवचो पडटा, पूण प्रोडक्शन जालें नाशिल्ल्यान ताका इतली व्हडली लॉस जाता. ह्यो अश्यो वेगवेगळी ज्यो मूलभूत आमकां गरजेची गजाली आसात त्यो गजाली आमी सगळी आतां कशे तरेन आमी अडचणी आयल्यात हे आमी पळयतात. मेन फाल्यां जर खरेले हांगा जर फिल्म सिटी आनी प्रोजेक्ट जर ह्या गव्हर्मेंटान आमचेर लादलो फोर्सिफुली तशें जाल्यार हांगा ना म्हणल्यार अख्ख्या काणकोण तालुक्यांत 30 ते 40 हजार तरी पॉप्युलेशन वाडटलें. तेन्ना हांगची स्थिती कितें जातली? आज पळय आमी जर मडगांव गेले तशें जाल्यार अक्षरशः सिटी स्टार्ट जातना अक्षरशः नाका घाण मारपा लागता. कोण उंदीर मेला, खंयची गटारांतली घाण आनी कितें हें सगळें आमी पळयतात. आमकां खंय तरी आज थोडीशी जर पॉल्युशन म्हळ्यार सोडलें थोड्या बाबतींत तशें जाल्यार बाकी बाबतींत आमकां खंय तरी निवळ उदक मेळटा, निवळ हवा मेळटा, जेवण खाणी बी निवळ मेळटा. हाजे पासून आमी वंचीत जातले. आज मुखाली जी पिढी आसा ताजे खातीर आमी हो सगळो जागो राखून दवरप आनी हो सगळो निसर्ग जागो राखून दवरप किंवा आमगेल्या येता त्या पिढयेक भुरग्यांक निवळ उदक कशें मेळटलें, निवळ अन्न कशें मेळटलें, तांगेलें जिवन कशें सुखी जातलें ह्या बाबतींत विचार करपाची खूब गरज आसा. फिल्म सिटी आयली जाल्यार खायते पयसो भरपूर मेळटलो, पूण आयची जें जिवन ज्या तरेन डेव्हलपमेंट म्हण चलता तातूंत पळयत जाल्यार आज 25-30 वर्सांचेर प्रत्येक मनशाक कोणाक डायबिटीस जाता, कोणाक ब्लड प्रेशर जाता, कोणाक आनी कसले कसले प्रॉब्लेम जाता. हें सगळें जाय तसली मनशाक हवा किंवा बाकीची ज्यो रिसोर्सीस मनशाची गरज उरता हेल्थ सांबाळपा खातीर त्यो सारकी मेळनाशिल्ल्यान जातात. पण ह्या आज जर आमी पिसफूल हें कित्या खातीर केलो की ते म्हळ्यार थोडे जाण आतां एकलो थंय वाटेर मेळ्ळो तो सामको तापलो आमचेर माळ्यार मामतो हांगचो. आपल्या सांगप ना काय म्हण. एक्चुअल आमी हें खूब मोठ्या प्रमाणात डिक्लेअर केलें ना, पूण आमकां खंय तरी हाजे मुखार ह्या इतल्या लोकांनी एकठांय जावन बाकीचे सगळे लोकांक एकठांय घेवन खंय तरी व्हडली सभा घेवपाक जाय किंवा गांवोगांव प्रत्येक वाड्यार सुद्दां आमकां मिटींग घेवची पडटली. मेन गव्हर्मेंट दुसरी गजाल आनी कितें आसा की कोमुंदाज कोड किंवा बाकी कायद्या प्रमाणे हे प्रोजेक्ट हांगा येवपाक फावना. पूण वयल्यान म्हाका दिसता कोणी तरी कॅपिटलिस्ट किंवा हे ते आसात ते खंय तरी पयशां पावस ओतता हांगा आनी त्या पयशां पळोवन हे लोक हें जाल्यात. हांव आनी तुमकां सांगना. देव बरें करूं. इतले मुगे दोन कर नाव तुमगेलें? म्हगे नांव मनोज प्रभू गांवकर. हांव ह्या पंचायत पंचायतीक बायोडायवर्सिटी कमिटीचो चेअरपर्सन आसा. नमस्कार. 2016 गव्हर्मेंटान हांगा IIT हाडपा लागून खूब प्रयत्न केल्लो. त्या वेळार आमच्या गांवच्या लोकांनी आयज त्या टायमार हो पठार जावं आमच्यो वाठार सावायन दवरिल्ल्यान आयज लोक सुशेगाद आहात. जाल्यार तुमी पळयलां भायले आतां सालसेक जावं त्या वटेन नॉर्थाक दिसान दीस रेप जाल्लो आसता, मर्डर जाल्लो आसता. सो ह्यो घडणुको गेले 10 वर्सां आमच्या लोलयाक तरी घडल्यो ना. आज तर समज त्या टायमार तर आमी फुडें सरले नाशिल्ले आनी हें समज तर जाल्ली IIT तर तुमकां आयज म्हळ्यार अशें हांगा रावपाक सुद्दां मेळनाशिल्लें. तर इतलें दादागिरी चलता आशिल्ली.
सो तुमकां सगल्यांक हांगा येयला म्हूण देव बरें करूं म्हणटा हांव, कित्याक आमी आमचो वाठार असो सांबाळया, एकजुटीन रावया आनी गव्हर्मेंटाची ही सगळी ह्या कारस्थानां आहा ती भायर उडोवया. नाव सर तुगेलें? मागीर नांव प्रशांत पागी. आयज चोवपाक गेल्यार एक पॉलिटिशियन्स आनी हे लँडलॉर्ड तांचे भितर एक नॅक्सस दिश्टी पडटा. दुसरें कितें, आख्ख्या गोंयांत तूं चोवपाक गेलो जाल्यार ज्यो कोमुलनाद लँड आहा, कॉमन लँड आहा, हे गव्हर्मेंट हेजेर कॅप्चर करपाक ट्राय करता. सो हाका रिजन कितें तें सगळ्यांक खबर आहा. सांकवाळ कितें जालें, वेर्ना कितें जालें, सगळ्यांक खबर आहा. सो आयज आमी हें पिसफूल प्रोटेस्ट दवरलें, कित्याक आयज कोमुलदादी मेंबरांक तेंगे डिसिजन घेवपाक आयज मिटींग दवरला. ताका लागून आमी जस्ट पिसफूल प्रोटेस्ट केला तांकां दाखोवपाक आमगे रेजिस्टन्स. आनी हांव मागतां तेमकांय कळोन येवचें की हो आमचो गांव तितलो तेंचोय गांव आनी तो कसो तेम तो गांव सांबाळचो हें तांकां दिसपाक जाय. नाव तुगेलें? डेनिस फर्नांडीस. नमस्कार, म्हजें नांव सॅम नायक उर्फ आमचो सगळ्यांचो समीर. सांगपाची एक मुख्य गजाल म्हणल्यार ज्या पद्दतीन गांवचे हांगा जे ओपोज आसा हो आमच्या सभापतीन पळोवपाक जाय. ताका जर दिसता की हांगा ओपोज कोणाचो ना, एक दोग जाण चार जाण ओपोज करतात जाल्यार हो लोकांचो क्रावड पळोवपाचो आनी ताणें डिसिजन घेवपाचें. कारण तो लोकांचो प्रतिनिधी, तो तेजे घराचो ताजे हेजो न्ही. आनी हो गांव हो 4 जाण वा 150 लोकांचो न्ही, हो जवळ जवळ 1000-1500 लोकांचो गांव आसा. हो तांचो रायट तांकां दवरपाक जाय. जो वेळ पर्यंत गव्हर्मेंट लोकां बद्दल चिंतना तो वेळ पर्यंत कोणाचेच बरें ते करूं शकपा ना. हे 101%. हे हांव सरळ गव्हर्मेंटाक सांगता. तुमकां आमी निवडून दिला आनी तुमची जबाबदारी आसा की तुमी आमकां सुरक्षीत दवरपाचें. हांगा 200 म्हणल्यार लोक ह्या पंचायती भितर बेकार आसची ना, पूण हांगा जे 6000 वा 20,000 जो पळय हांगा पळय जॉबाची पळय जे तयार जातले ते तुमी हाण जे भायल्यान भरतले. तुमची डायरेक्टली सांगपाची तुमी हांगा एक न्यू कॉन्स्टिट्युएन्सी तयार करपाक सोदता. वोट बँक वाडोवपाक हांगा तुमची वोट बँक वाडोवपाची आसा. हांगा तुमकां जमनीचे स्कॅम करपाचे आसा. कारण जर आतां शूटिंग करतलो जाल्यार एक 200 स्क्वेअर मिटराच्या स्टुडिओ भितर खंयचोय हे घेवपा जाता, शॉट घेवपा जाता ऑल ओवर दी वर्ल्ड. ताका लागून तुगेली 250 हेक्टर तुका हे जमनीची गरज पडना. ही 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीची गरज पडना. ही गांवच्या लोकांची जमीन गांवच्या लोकांक वापरपाची. आमच्या पुर्वजांनी, तुमच्या जाणटेल्यांनी, आमच्या जाणटेल्यांनी ही आमच्या खातीर आनी आमी आमच्या फुडल्या खातीर सांबाळून दवरपा लागून ही गरज आसा. आनी जर जाल्यार ह्या गव्हर्मेंटाक आनी ह्या सिस्टमीक आमकां गरज ना. क्लियर कट सांगता, तुमी आमकां आमच्या ओपोजाच्या आमकां ओपोज करनाकात आनी आमी जे कितें करतात ताका आमकां सरळ संबंदीत आमची पेटूल आसा. आमची जमीन आमकां राखून दवरात. गोंय काबार जाल्लें आसा. जितलें आहा तितलें आमकां सांबाळपाक जाय आनी सांबाळपाची आमची जबाबदारी आहा ती सांबाळटले आनी सांबाळी शिवाय रावची ना. देव बरें करूं. थँक्यू सो मच.